पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो भेटयता चिनयेचे सुख आनी धूप दयेन गे सपदांनी चिंता मोची ओप्सिता कुडांनी आत्मो मोसो काकुळतेन कर म्हाका सोमिया तुजो बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो अश्रू तूं पक्क्यांचो केदारा रे आयला हांव अस्कसांव तुजे समोर पत्कांचे गायता पळय ओयजा करया कुरपेच्या सक्तेन बोट गोळ्या भरया बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो मुझे वैसलयतो राजवो तुझे राव काळजान करदादो मोजी चिनी संतोषान काळीजे उमाळून दी विशेव घेव हो आत्मो तुज्या वेंगे बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासो सोमिया हांव तुजो जाव आशेता देखून सूर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो Hallelujah, 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 hallelujah. हरिकाम तुका सम्या उगडाप तुका सम्या मोगळांची तुका सम्या स्तुती तुका परत आम्ही तुझी आसक्त भुरगी सम्या वंदित तुझे समुखार सांगत जपल्या सम्या तू आमचो सोमी आमचो देव आमचो रचणार आणि फसणार आमचे संगता तो रावंग आशेत आहे आणि त्या देखून परत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर तू हजर आसाय तुझे दर्शन आमकां हर एक लेगीत तू दिवन आसाय
सुमिया हांगसर या घडये जमलेली आमी सुमेस्ता तुझ्या मुखार सरपडटा तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमन करता तुझी स्तुती आमी गायता मोगळा जेसू आमकां संपूर्ण तरान तुझ्या पांय तळा या घडये समर्पण करता सुमिया तुझो मोग आमी नियाळ करता तुझी खाकोलता आमी या घडी आमी बघता सुमिया या आराधना वेळार आमचे संगत राव सुमिया आमचे संगत राव सुमिया तुझी खाकोलत आमचे ते अरी एकल्या ते वाळई सुमिया प्रत्येक जाऊन या आराधनांत हज जाऊच्या हरी एकल्या ते विविध माध्यमा मारी पात या आराधनान वाटेली जाऊच्या हरी एकल्या ते हरी एका कुटुंबात तुझी सकत तुझी कृपा वाळून दी सुमिया आणि त्या मरी पात विशेष अनुभव तांकां हरी एकल्याक तुजो जावन दी सुमिया बरेपण तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत वाळून दी सुमिया आणि त्या मरी पात बरी भलायकी मोतीक समाधान संतोष सगळे बरेपण तांच्या जिवितांत लाभोवन दी सुमिया मोगळा जेसू या घडी आमी हांगासर आसा आमचे सुख दुख तुझ्या लागी उलोवंक सुमिया आमची बगणा तुझ्या मुखार दवरूंक आमचे दुख तुझ्या पांय तळा समर्पण करूंक सुमिया तुजेर आमी बरोवस्ता तुजेर आमी विश्वास दवरता सुमिया तुजे बगार आमकां ना कोण आसरो तुजे बगार ना कोण आमकां दुसरो सुमिया तुझ आमच्या जिविताचो सर्वस्व तुझो आमचे बळ तुझो आमची सकत तुझ आमची कृपा तुझ सुमिया सर्वस्व तुझे विने ना जीवित आमकां कोणायकी सुमिया आणि त्या देखून आमी तुझे हजरपण या घडये वळखून घालतना तुझी पदवी तुझी महिमा आमी वळखून घेता सुमिया आणि आमकां संपूर्ण तरान तुझ्या पांय तळा समर्पण करता सुमिया तुका जावं आराधन सुमिया तुका जावं नमन सुमिया तुका जावं महिमा सुमिया तुका जावं प्रणिपात आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuga sumiyan Jesus. Aradan tuga sumiyan Jesus. Aradan tuga sumiyan Jesus. Aradan tuga sumiyan Jesus. Oglap tuga sumiyan Jesus. Oglap tuga sumiyan Jesus. Oglap tuga sumiyan Jesus. Oglap tuga sumiyan Jesus. महिमा तुका सुमियान Jesus. महिमा तुका सुमियान Jesus. महिमा तुका सुमियान Jesus. महिमा तुका सुमियान Jesus. नमन तुका सुमियान Jesus. नमन तुका सुमियान Jesus. नमन तुका सुमियान Jesus. नमन तुका सुमियान Jesus. प्रणिपात तुका सुमियान Jesus. प्रणिपात तुका सुमियान Jesus. प्रणिपात तुका सुमियान Jesus. प्रणिपात तुका सुमियान Jesus. स्तुति तुका सुमियान Jesus. स्तुति तुका सुमियान Jesus. स्तुति तुका सुमियान Jesus. स्तुति तुका सुमियान Jesus. Hallelujah. 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 मोगाल बाबांनो आणि बहिणीनो परत या संजेच्या प्रशांत वेळा या भोव पवित्र साक्रामेंता बोवारी आम्ही सांगता जमल्या मोगाचे नो आमचो सुमी आमचो देव खरोच जिवो या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हाजर आसा ताचे हाजर पळोवन आमी हरी एकली बघून आसा मोगाचे नो आमकां हरी एकल्या की तो आमच्या नांवान वळखता आमचे लागीं हरी एकल्या लागीं तो उलयता मोगाचे नो त्या देखून आमी गायलेलीं गितांची उतरां भोव पवित्र तुज्या त्या मोगा पासत सुमिया हांव तुजो जावंक आशेता ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव न्हू व्हडसो मोग मात्र ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव व्हडची कृपा मात्र ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव न्हू आमकां मेळचो तसो आदार सकत मात्र मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी त्या देखून आमच्या काळजाचो मोग आमच्या काळजाचो गौरव आमच्या काळजाचो मान त्या सुमयाक आमी दिवया मोगाचे न्हू त्या सुमयाक आमी भेटोवया त्या देखून बसुल्ल्या कडेन एक घडी आमचे तकले आमी बागावया खालती आमी जावया ह्या सुमयाचे हाजरपण आमी वळखून घेवया ताची महिमा ह्या साक्रामेंतांत एक घडी आमी बगया मोगाचे न्हू तसो वैभव आमी अनुभव करया आनी त्या जेसूक आमी नमन करया आराधन करया स्तुती करया मोगाचे न्हू.
मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, आस्रोतो पातक्यांचो केदाळारी आईला हांव अस्क जावं गो तुजे समोर. पातकाचे गाई थांबई वैजा खऱ्या, कुरपेच्या सक्तेन बर गोवळ्या बऱ्या. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, आमच्या आत्मीक जिविताचो वैज जावन आमच्या पातकाचे गाई नितळ करूंक गो, आणि आमकां परत ते सर्गींचे सस्नीक जिवीत जोन दिवच्या खातीर मनीस जाल्लो देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. मोगाचे न्हू, करेजमाचो काळ, कुरपेचो काळ आमी सुरवात केल्या, आनी ह्या करेजमाच्या काळार आमी विशेष तरान तसो मोग, तसो अनुभव आमी सागता. मोगाचे न्हू, ताची कृपा ह्या करेजमाच्या काळार विशेष तरान वाळटा. मोगाचे न्हू, आनी जेजू म्हणटा ह्या प्राजिताच्या काळार, ह्या कुरपेच्या काळार तो विशेष तरान परतून आनी परतून आमकां हर एकल्याक म्हणटा, हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंतां खातीर न्हय. हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंतां खातीर न्हय. मोगाचे न्हू, आनी त्या देखून ताका वोल आयलें पातक्यांचो इश्ट म्हणून. आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणून वोल आयतना ताका कांय बेजार जावना, ताका कांय दूख बगोना. मोगाचे न्हू, ताका कांय लज बगोना. आपणाक पातक्यां सांगता एक जावन वळखून घेवंक ताका कांय उणेपण बगोना, कित्याक तो आयिल्लो ह्या संवसारांत पातक्यां खातीर. मोगाचे न्हू, आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो. आमी हर एकली पातकी ह्या अस्कत संवसारांत आमी पयन करून वता आसतना आमी अस्कत मनशां परतून आमी परतून पडटा. मोगाचे न्हू, पाताक आमी आदारता. त्या देखून सोमयान म्हणली ते उतरां ते प्रद्वार आदारतना सांपडलेल्या त्या स्त्रियेक ताचे समोर ओन हाडन ते मनीस पात्रांक उबे रावलेल्या वेळार ती स्त्री रडता, कांगाल जाल्ली, निराश जाल्ली. तवळ जेजू कितें म्हणटा, तुमचे पैकी पाताक करिनातलो, तुमचे पैकी पाताक नातलो पयिल्लो पातोर मारून दी. तुमचे पैकी पाताक नातलो पयिल्लें पातोर मारून दी. आनी ते एक एकलेच थंय थावन नापायीं जालें. मोगाचे न्हू, कित्याक पाताक नातलो, पाताक करिनातलो कोणूच ना. आमी अस्कत मनशां, आमची अस्कतपणाक लागून आमी पडटा, आमी चुकता. मोगाचे न्हू, पूण स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो त्या पातकाच्या गुलामपणांतले आमकां सुटका दिवच्या खातीर, थंय थावन आमकां परत उठोवच्या खातीर, आमकां नवें जिवीत जोडून दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हें सत स्वामी आमकां उगडा पेंगता. त्या देखून स्वाम्याच्या जिवितांत हांव विशेष तरान पातक्यां थंय व्हडलो मोग, तांचे थंय व्हडली कृपा, तांचे थंय व्हडली दया, तांचे थंय व्हडली काकुलत, आनी ही सगळ्यांनी जेजू थावन अनुभव केल्ली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ताचे थंय पाताक नातलें, पूण पातक्यां खातीर आपणाक एक करून घेता, तो वळखून घेता, आनी त्या देखून ह्या संवसाराक तो आयिल्लो. मोगाचे न्हू, सिराकाचो पुस्तक अध्याय 18 वाक्या 1 आनी 2 म्हणटा, जो ससनाक जी येता तांणी सर्व वस्तू रचल्यात, सर्वेस्पर एकलोच नितीवंत म्हणून कळी जातलें. त्या देखून तो एकलो मात्र नितीवंत, पातकाचे खत नातुरलो, ह्या संवसाराक तो आयिल्लो आमचे खातीर, आमकां जिवीत दिता खातीर. आनी जो ससनाक जी येता तो सर्वेस्पर खरो देव, जीव देव. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी किर्तन 116 वाक्य 4 ते 5 ह्या उतरांनी आमी खेदाळाय मनाचे, जेदना आमी सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें, सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुलदार, आमचो देव काकुलदार, सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुलदार. ही उतरां एक घडी आमी सांगता. मुनिया मोगाचे न्हू,
सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत आमचो देव काकुलदार सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत आमचो देव काकुलदार. एक घडी दोळे धांबया मोगाचें आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमी हर एकली अस्कत आमी पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. पण म्हज्या त्या गुलामपणांतले त्या चिखलांतले मेळेपणांतले त्या पातकाचे कथांतले नितळ करच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो सोडवणदार म्हजो आनी तुजो काकुलदार देव तसो मी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक बापाई सारकें काळीज ताचें मोवाळ आनी काकुलतेन भरलेलें आनी ताची दया ताचो मोग ताची काकुलत म्हजे थंय आनी तुजे थंय वालता मोगाचें न्हू. ते देखून काळजान तावन आमी ताका थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू. कितलो आमचो मोग करता, कितली दया काकुलत हर एक घडये म्हणल्या करी हो काकुलदार देव म्हाका आनी तुका दाखयता मोगाचें न्हू. ताची काकुलत परत आनी परत आमचे थंय वालता मोगाचें न्हू. आमच्या नितिवंतपणाक आमच्या बरेपणाक लागून आमी हांगासर नाव ताच्या काकुलते वरी ताच्या काकुलतेक लागून आमी हांगासर आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हे सत आमी वळखून घेवया. ताका आमी थँक्यू म्हणया. कितलो काकुलदार, कितलो मोगाळ, कितलो उदार म्हजे थंय आनी तुजे थंय जाल्ल्या खातीर, म्हजे आनी तुजे पाताक बक्षिल्ल्या खातीर, आमकां दोन हिमा बरी नितळ केल्ल्या खातीर आनी हर एक घडये ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार एक नवें जिवीत दिल्ल्या खातीर मोगाचें न्हू. कित्याक तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवीत दिवंक आनी तेंच जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान आमचे हर एकल्या तें वालता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया, तसो मोग आमी साकया आनी ताका आमी अर्दान करया, स्तुती करया मोगाचें न्हू, नामान करया. आमचो बाप, काकुलदार बाप, आमचो मोगाळ देव म्हणल्यार आमी ते वळखून घेवया आनी ताका आमी नामान करया, अर्दान करया, स्तुती ताची गावया मोगाचें न्हू. आनी ताच्या काकुलतीक आमी उलो मान आमकांच ताच्या पांयतळा समर्पण करून गव्या गीत अप्पा वो तंदे नन्नेसु देवा. पाठ नंबर 35. सर्व आमी उबे रावया मोगाचें. हे गीत आमी गायता आसतना तसो मोग आमी साकया मोगाचें न्हू, ताची काकुलत आमी बगया मोगाचें न्हू. पातकाच्या चिखलांत आमकां बुडोवन गेल्ल्या खातीर, आमचे खातीर रगत वारोवन आमकां जिवी दिल्ल्या ह्या जीवदाताराक आमी स्तुती करया, आराधन करया, नमन करया मोगाचें न्हू. अप्पा वो तंदे नन्नेसु देवा पावनात्मने आराधने महिमे आराधने महिमे. अप्पा वो तंदे नन्नेसु देवा पावनात्मने
ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ, ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಅಪ್ಪಾವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರೆಗಿಡಿದು ಬಂದವರೇ, ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರೆಗಿಡಿದು ಬಂದವರೇ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಅಪ್ಪಾವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ಪಾಪದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಪಾಪದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಯೇಸು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಅಪ್ಪಾವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Atau bang namin sangat hamanya.
Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. मोगळां जेसू आमी पातकांत पडल्या वेळार आमकां उठोवन नवें जिवीत दिल्लें तुवें. तुजें रगत आमचे खातीर वारयलें तुवें. आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार आमचे सांगाता कोणूच ना म्हूण बगल्या वेळार आमच्या बगलेक रावन आमकां धैर्य सांगात दिल्लो तुवें सुमिया. रात दीस म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक रावन आमकां राखसो आमचे जिवीत सांबाळपाचें तुवें सुमिया. आमी न्ही, आमच्या पयशांनी न्ही, आमच्या आस्तबत्तान न्ही सुमिया. तुवें तुज्या सत्तेन आमकां राखचें सुमिया. हे सत्य ह्या घडये वळखून घेता सुमिया. तुका आमी अर्गां दिता, तुजो उपकार आमी आठयता, तुका आमी थँक्यू म्हणटा सुमिया. तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणाक आमच्या कश्टा वेळार आमच्या बगलेक रावल्ल्या वेळार आमच्या पिडेशिड्या वेळार आमकां भलायकी दिल्लेल्या खातीर आमच्या दुखाच्या वेळार आमची दुखां पुसुल्ल्या खातीर आमकां धैर्य सांगात दिल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत मेटांक म्हणल्या बरी जायते बरेपण तुवें केल्ल्या खातीर सुमिया तुका आमी अर्दान दिता. सुमिया तुका आमी अर्घ होगळाप दिता. सुमिया तुजो उपकार आमी आठयता सुमिया. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस. प्रेज यू लॉर्ड जीजस. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुश्या मगचनो परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया. बहु सोबीत अर्थभरीत उतरांनी विणलेले हे गीत आमी गायले मोगाचेनो. अस्कत जाल्ल्यांक बडवंत करच्या खातीर ह्या प्रत्येक देवान आयिल्लो सोमी. सगळो संवसार आमचो हात सोडले म्हण बगताना आमकां सांगात दिल्लो आमचो सोडवंदार. रात दीस आमच्या बगलेक रावन आमचो राखसो, आमचो रक्षक. पातकाच्या त्या गुलामपणांत पडनातल्या वेळी आमकां सांबाळचो, आमचो पवित्र करणार रचणार आमचो सुमी. कितलीं सोबीत उतरां मोगाचेनो. न्ही केवल उतरां, ही नीज मोगाचेनो. आमच्या जिवितान आमी बोगलां जावंक बरो. हर एक घडये तो आसा, हर एक घडये तो आसा. थोडे बडी बगोवंक बरो एक घडी तो ना, ताणें सांडलां, ताणें सोडलां ना, तो आसा, तो सोडिना. त्या वेळा प्रमाणे त्या घडयांक तो जबाब दितच आसा. आमचे सांगाता तो आसा. एक घडी आमी पातयेवया मोगाचेनो. पातयेवया जे कितें तें सवां मागणी तुमच्या काळजाचे अत्रेग तुमी घेवन आयल्या सगळे ह्या घडये ताच्या पांयतळ समर्पण करया मोगाचेनो. कोणें तुमच्या लागीं मागून सांगलां तांचे खातीर ह्या घडये मागया. ह्या घडये आमी मागया. हर एक तेसांव, हर एक आमची मागणी प्रत्येक जावन आज आमी मागया. आमच्या सांत जेरोजा इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्री, तांच्या धर्मीक भयणी आनी थंयसर शिकप दिवच्या सर्व शिक्षक शिक्षकी खातीर सुमी आसा. तांच्या बगलेक सुमी तांकां सोडूना. विविध मनशां मारिपा सुमयान तांची भेट केल्या, तांकां धैर्य दिला, तांकां सांगात दिला. तांच्या कश्टा वेळार तांच्या बगलेक सुमी रावला. आमचो सुमी सांडिना. तांचे खातीर ह्या इस्कॉला खातीर विशेश तरान आज आमी मागया मोगाचेनो. तांकां गरज आसली सकट सकत कृपा सुमी दिवं दी. सुमयाचे मिसांवती करतात, सुमयाचे शिक्षीत करचे मिसांवती करनासात. त्या देखून सुमी तांकां धैर्य दिवं दी, बोल दिवं दी, सकत दिवं दी. खंयच्याय कश्टांक फुड करूंक सुमी तांकां ताच्या कृपेन पवित्रत्मेच्या सक्तेन तांकां बरोवन दी म्हणून विशेष तरान ह्या इस्कॉला खातीर, ह्या धर्मीक भयणी खातीर, सर शिक्षक शिक्षकी खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगा भवन आनी बहिणीनो, आयच्या संवसारार आमी नदर घाली जाल्यार आयचो संवसार आकर्शीक, ह्या संवसारांतल्यो वस्तू ताचे चड आकर्शीक आनी मनशाक सुलाभेन वाट सुकयतात, वायट दिशेन वळोन व्हरतात मोगाच्यानो. आनी ह्या संवसारांत साबार मनीस आसात, आकर्शीक दिसतात आनी ते साबार पोटी थोड्यांची मनां दुसऱ्या वांगड्या दिंडेन वळोन मनशांक पातकाक कारण जावची ही जायतीं गणितां आसात. मनीस पयशांक बोलता, मनीस पदवेक बोलता, मनीस स्वार्थाक बोलता, मनीस हंकाराक गर्वाक बोलता, आनी जशें मनीस संवसारी ओडण्यांक बोलता, आनी मनीस जिविताच्या वाटेत हांवन पयस वेता आनी मस्तुबटी मनीस मरान विंचता मोगाच्यानो. हाचे दिसाचे वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें. ह्या वाचपाचेर नदर घालतना देव दोन संगती आमच्या मुखार दवरता, एक जिवीत आनी एक मरण, एक बरेपण आनी एक खोटेपण, आशिर्वादां आनी शिराप. पूण आमी मनीस थोडे बरी आमच्या अस्गदगाय लागून, आमच्या पातकाक लागून आमी मरणाची वाट, शिरापाची वाट, वायटाची वाट आमी विस्ताव त्या दिशेन आमी वेता मोगाच्यानो. पूण आमकां एक सकत आमकां बोल दिवंक, सारक्या दिशेन सोमकोंक प्रेरण आमचो सुमी जेजू क्रिस्त मोगाच्यानो. जेजूचें जिवीत आमी नियाळ करतना ह्या प्राजिताच्या काळार आमकां हर एकल्याक एक स्पिरितान भरतात आसलें, एक सक्तेन भरतात आसलें. मनीस जाल्लो देव तो, ताच्याय जिवितांत ताका ओडण्यो नातल्ल्यो म्हणी, ताकाय संवसारी बुलोवण्यो नातल्ल्यो म्हणी हें ताकाय आयलें. पूण ह्या संगतीचेर तो जैतवंत जाल्लें तें आमी नियाळ करता मोगाच्यानो. मत्तेव सुवांजेल अध्याय 4 वाक्य 1 ताव नियाळ करतना जेजूक सैतान वा देवसार नाडटा, हे फातर आसले उंडे कर. पूण जेजून म्हणटा उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर जाता त्या हर एका उतरा वरवीं म्हणलें. दुसरी ओडणी जेजूक आयिल्ली, देवळाच्या तुदयेर वचून उडी मार, देव आनी देव ताच्या दुतांक तुका राखतलो, देवाची परिक्षा. पूण जेजू ताकाय बुलोवना मोगाच्यानो. आनी ताच्या उपरांत ताका उबार, पर्वताक व्हरून सगळो वैभव हें दाखोवन हें सगळें हांव तुका दिता, म्हज्या पांयान ताळा परशी जाल्यार सृश्टेच्या रचणाराक, मनशा कुळाच्या रचणाराक बुलोवनी हें सगळें तुका दिता. रचलें ताणें, आसा केल्लें ताणें, आनी ताका सैतान देवसार म्हणटा हें सगळें. पूण जेजून म्हणली हांवें करची आराधन एकल्याची देवाची. देव सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, जेजूची जावा मोगाच्यानो. तें देखून आज आमी ह्या प्राजिताच्या काळार मोगाच्यानो, हो काळ देवाची सकत, देवाची कृपा चड आनी चड नियाळ करूंक, अनुभव करूंक मोगाच्यानो. आमचो देव तो जिवो देव, सक्तेवंत देव मोगाच्यानो. आनी ह्या निजा देवाची, एका देवाची आमी आराधन करी जाय मोगाच्यानो. ताची एकल्याची सेवा करी जाय, ताची एकल्याची सकत आमी समजून घेवंक आमी प्रयत्न करी जाय मोगाच्यानो. अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करी जाय. प्रेज the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरीगुंडू सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1 तावन म्हणटा, मुझ्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव, प्रामाणीक काळजोचो जा आनी थीर राव, आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सानी नाका. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरी कितें म्हणटा जेजून म्हणलें कितें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आनी सिराकाचो पुस्तक कितें म्हणटा, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार
ताळणेक तयार राव म्हळ्यार ताळण्यो आमचे जिविताचो वांटो तांदूळ जावन आमी सुखारी मारूंक जायना हर एकल्याक आसा आमच्या जिवितान एक न्ही आनी एका दिशेन ओडण्यो पूण आमी तीर ताका कितें म्हणटा प्रामाणीक काल जसो जा आनी तीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका कितें कश्ट आयले दगदनी आयले सडून घडले चिंतनातले घडले भिये नाका तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार कश्टा वेळा दुखा वेळा ताका सांगचें न्ही सोडून धांवचें फळाफळ गेलचें न्ही आनी म्हणटा ताका वेंग मार आनी ताका सानी नाका सोमिया सांगता राव मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या दिसांनी आमच्या बोवारीची घरची ही घडीत पळयतना मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत हें गरजेचें आमी प्रामाणीक काळजाची जायजे आमच्या बोवार्थान आमी थीर जायजे विघ्नाच्या वेळा वायटाच्या वेळा भियोवचें खावू जेवचें न्ही आनी सोमियाक वेंग मारून ताका आमी सांगचें न्ही ताका वेंग मारून आमी थीर जायजे मोगाच्यान कित्याक आनी की चड कश्ट दोगदोनी आमकां खंडीत आसा मुखल्या दिसांनी आसा पूण हर एक घडीत आमकां बळिश्ट करी जाय आमकां सत्यवंत करी जाय आनी प्रत्येक जाण आमचो एक कोटो तो थीर करी जाय मोगाच्यान आनी त्या देखून आमचें बोळ आमची सकत सोमियाक वेंग मारी जाय सोमियाक सांगचें न्ही सोमिया थंय थीर आमी रावले जाल्यार आमचें जिवीत आनी प्रत्येक जावन आमकां वायटाक आमी वेंग मारी नासतना पातकाक आमी वेंग मारी नासतना सारक्या वाटेन आमी वचा जाय जाल्यार कोणी कितेंय उलोवंक बरो पूण सारक्या वाटेन आमी समका जाय जाल्यार सोमियाक आमी वेंग मारी जाय सोमियाक आमी सांगचें न्ही मोगाचें न्हू त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचें न्हू आमच्या काळजान तावन ते जेजूक आमी म्हणया आमचो भावार्थ आमी थीर करया मोगाच्यान रोंबोवया मोगाचें न्हू मस्त बरी म्हाका म्हजे भितर ते म्हाका खंत भोगता थोडे बडी हांव म्हजे भितर हांव देदेस्पद जाता कश्टा वेळार म्हजी भावना आमी क्रिस्तांवां आमचो भावार्थ सांगतांव कोन्ना आमकां देव ना देवाक आमी नेगार करतांव कोन्ना म्हणली भोगना चिन्ना थोडे बडी म्हज्या मतीन येतात आमचो भावार्थ कितलो मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ कितलो सिराकाचो पुस्तक म्हणटा थीर राव ताका वेंग मार ताका सांडी नाका आमचें बोळ आमची सकत सोमी मोगाचें न्हू आमचें बोळ आमची सकत सोमी मोगाचें न्हू आमी ताचे थंय थीर रावपा जाय ताका आमी कितलें वेंगून रावता ताचे थंय कितलें एकवटून रावता तितली सड आमची सकत मोगाचें न्हू तितली सकत सड आमचें तितलें बोळ आमचें सड मोगाचें न्हू आज आमी अस्कत जाले हांव कित्याक सोमियाची वेंग आमी सोडल्या सोमियाक आमी सांडलां सोमियात हांव थोडे बडे आमी पयस गेल्या मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ अस्कत जाला आनी त्या देखून आमी कावज येता भियेता पूण सोमी म्हणटा भिये नाका थीर राव सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू म्हजो भावार्थ थीर कर म्हजो भावार्थ थीर कर सोमिया कश्टा वेळार थीर रावंक घट रावंक कृपा दी सोमिया आनी प्रत्येक जावन वायट ओडण्यो वायटाक बुलोवनी येता आसतना म्हज्या जिवितान थीर रावंक जिवीत विसोंक मरण न्ही जिवीत विसोंक तुवें दिल्लें तें जिवीत हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोवच्या मापान थंय सस्नीक जिवीत जोडूंक थंय सत्वीक जिवीत वेंगूंक कृपा दी त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू सोमिया कडेन आमी मागया आज विशेश तरान सोमियाची कृपा सकत त्या पवित्र आत्म्या मारिपात वाळोवन दी म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्यान देवोन ये आमचेर हर एकल्याचेर हर एका क्रिस्तांव भावंडांचेर आमच्या संस्थांचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या इस्कॉलांचेर आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर सोमिया तुज्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक धाड आमचो भावार्थ थीर कर खंयच्याय वायटा विघ्ना आमी गुवन आसतना आमच्या भावार्थान थीर रावंक दंडण नासतना आमच्या जिवितांत थीर रावंक
जिविताच्या वाटेर दिसपते सोलोंक आमकां कृपा दिवन आमी मागया मोगाच्यान प्रत्येक जावन ह्या करेजमाच्या काळार ह्या प्राजिताच्या काळार आमी विशेष तरान सोम्या कडेन मागया आमी सुरवात केला हे 40 दीस विशेष तरान त्या दिशेन आमी मागणें करया मोगाच्यान आमी मागणें करया सोम्या कडेन आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाच्यान मागण्याक बळ आसा मागण्याक सकत आसा मोगाच्यान त्या देखून आमी सोम्या कडेन आमी मागया सोम्या कडेन आमी मागया सोम्यान गेत्सेमने मोळ्यांत ताचे सिसांग म्हणलें एकत तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा लुकास एवांजेल अध्याय 22 वाक्य 30 आनी 9 सोमी म्हणटा तुमी ताळण्याक सांपडनाशें मागा सोम्यान दिल्लो एकच उलो मागा त्या देखून सोम्या कडेन आमी मागया मोगाच्यान मागया सोम्या कडेन आमी मागया सोम्यान म्हळा मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया उक्तें जातलें त्या सोम्याची सकत करपा आमच्या जिवितान वाळून दी मोगाच्यान आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिविताचो शेवट तो समजून सासणीक जिवीत सर्गीचें जिवीत हें समजून त्या दिशेन आमी सोमकोंक आमच्या बोवार्थांत थीर घट रावोंक आमकां सुमी कृपा दिवं दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया आमी बसल्या कडेन हें गीत गायतना एटलीस्ट एकात आमचो उस्वाद आमच्या मुखार आमी उदार दवरया मोगाच्यान त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारतना पवित्र आत्म्यान देवून ये म्हणटना म्हज्या कुडींत म्हज्या जिवितांत म्हज्या मतीक म्हज्या काळजांत म्हज्या सगळ्या जिवितांत देवून ये वायटाचेर पातकाचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाच्यान ह्या संवसाराच्या वाईट संगतीचे जैत व्हरूंक कृपा दी म्हणून आमी सोम्या कडेन आमी मागया मोगाच्यान आमकां वायट अन्याय करतल्या जावन जैत येवन जावंक आमकां कृपा दी सोम्या पवित्र सक्तेन बोळान आमकां भर म्हूण त्या सोम्या कडेन ह्या कडेन आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान मागया त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवया त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया आमचे खातीर मात्र न्हय आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर आमच्या सगळ्या क्रिस्ती भावंडां खातीर आमच्या सगळ्या संस्थां खातीर इस्कॉलां खातीर विशेष तरान सोम्याची कृपा सकत सगळ्यांनीतल्यान वाळच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान ह्या संवसाराच्या वडण्याक ह्या संवसाराच्या अधिकारा पदवेक आमी बोलानासतना आमच्या भोवती जिवितांत थीर रावून मुखार वचूंक त्या सोम्याक विश्वासी रावूंक सोम्या आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी सोम्या कडेन आमी मागया मोगाच्यान पान संको 92 पवित्रत्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोंके स्वार्थ तुजो फाकोंके मोचे थंय तूं जियेंके पवित्रत्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोंके स्वार्थ तुजो फाकोंके मोचे थंय तूं जियेंके संवसार पातकाक ओडताना आत्म्यांची शिकय सांगता संवसार पातकाक ओडताना आत्म्यांची शिकय देवसार पातकाक नाडताना सदाक सोदूंक शिकय पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोंके स्वार्थ तुजो फाकोंके मोचे थंय तूं जियेंके हांकार मोसोर दोस्ताना कालते पोण तूं लाबो हांकार मोसोर दोस्ताना कालते पोण तूं लाबो वांकडी चिंता येताना
शीख पवित्रत्या देवाने मुझे दैतो रावोगे स्वार्थ सो भागोगे मुझे दैतो जियोगे पवित्रत्या देवाने मुझे दैतो रावोगे स्वार्थ सो भागोगे मुझे दैतो जियोगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन सगळं आम्ही उभे राहूया. सुमयाचे ते जिवी दिवचे उतार, दैर दिवचे उतार, बळवंत करचे ते उतार, सत्यवंत करचे उतार, ते जिवी दिवचे उतार आम्ही ऐकूया, नियाळ करूया. त्या उतराच्या सक्तेन आमकां आणि आमची जिवीत या घडी आम्ही बरया. मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय 7व्या वाक्यात 12वें वाक्य. जेव्हा सेवा मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशीन येतलें तें पळयोवन जुवावन तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली. तर तुमची फातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच पत्रांत हांव अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतणसो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ठ, ताच्या पांयांच्यो वणोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली धानी तो आसोड नितळ करतलो. आपलो घोव तो तुप्यांनी भरतलो. पूण पोल केदींच पालवानात आसल्या उज्यान घालून आसतलो. देवाचें उतार हें. मोगाचे न्हू, ह्या संदर्भार आमी करेजमाचो काळ धरला आनी सकाळां आमी थोडी उपास करून जावंक पुरो, थोडी दान धर्म करून जावंक पुरो, थोडी कुंभसाराक वचून जावंक पुरो. एकेका रितीर हो करेजमाचो काळ आचरण करूंक आमी एक निर्धार घेतला. पूण आज हांव एक चिंताप तुमचे मुखार दवरतां. बोगसाणें पातकांचें कुंभसार कित्याक गरज आसा? आमी चिंतूंक पुरो आमकां सर्गींचें राज मेळच्या बसत. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा आमकां सोडवण दिवच्याक. देखून आमी म्हणटा गॉस्पल ऑफ साल्वेशन, ह्या साल्वासावाचें संदेश सोम्या जेजू क्रिस्तान हाडून आयलो म्हूण सांगता हांव. थंयसर एक सवाल आसा मोगाच्यान. जेजू खुर्सार मरता आनी ह्या मुखांतर ताज्या पवित्र रक्ता मुखांतर आमकां सोडवण केली म्हणटा. रोमागरांक बरयल्ल्या 10व्या सांग पावलो रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 10वो अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा, जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी परगट उसारशी जाल्यार
आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनस जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. तर कुमसाराची गरज कितें? पवित्र पुस्तक सांगता तुज्या वंटांनी जर तर तूं परगट करताय आनी काळजांत तो भावार्थ दवरताय तुका सोडवण मेळटा. तर सोडवण आमकां मेळटा तर जेजूच्या त्या दवरल्या बरवस्या वरवीं ताणें वळयल्ल्या रक्ता वरवीं. तर परत आमी कित्याक पातकी जिणी बदलूंची गरज आसा म्हणलें एक सवाल उब जाता. ह्या साल्वासावाच्या ह्या वांजेलाच्या दृश्टिकोनांत देव आमचो मोग करता. ताजे कोण सांजो आमचें 3रो अध्याय 16वें वाक्य आमकां सगळ्यांक बायपाट आसा. तो म्हणटा देवान इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. वय सोमान देव मोग करता. आनी ह्या चिंतपांत जेजू सोडवणदार आनी हांव आनी तूं एक पातकी. जेजू सोडवणदार हांव आनी तूं एक पातकी असले संबंध वरवीं गॉस्पल ऑफ साल्वेशन ताच्या डायमेन्शनार या त्या रितीर आमी पळयत आसतना आसचें तितलेंच. आमी पातकी, जेजू सोडवणदार आनी ताच्या कश्टा मोरणा वरवीं आमकां सुटका लाभल्या. म्हळ्यार मनशान कांय करूंक ना, आमी खंयचेंय काम करूंक ना. देवान ताच्या स्वाकुशीन ताच्या पुताक दिलो, जेजून रगत वरयलें आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. तर आमकां सवाल मोगाचें न्हू दोस्ता. तर आमकां सुटका आसा, सोडवण आसा. परत कित्या वो काळ खरेंच मातसो. ह्या काळार हांवें तुवें पातकी जिणी कित्या खातीर बदलोवची? कुमसार म्हळ्यार कितें? येदोळ म्हणसर आमी सगळ्यांनी कुमसार आमी जाता, हांवें जाता. सामान्य आमची पातकां कित्याक म्हळ्यार आमी व्हडलें खुनी करूंक ना जावंक पुरो, प्रद्वार करूंक ना जावंक पुरो, या कठोर पातकां करूंक ना जावंक पुरो. एटलिस्ट आमी वचून सांगता सोमिया जेजू हांवें ल्हान पाताक हें केलें तें केलें म्हणलें बोगाप आमकां आसूंक पुरो. कुमसार म्हळ्यार इतलेंच की म्हणलें सवाल म्हाका दोस्तलें मोगाचें न्हू. कुमसार म्हळ्यार इतलेंच की वचून गेले आमी थंयसर आमी सांगलीं पातकां आनी थंयसर म्हजें कुमसार जालें, जिणी परिवर्तन जाली म्हणलें चिंताप. इतलेंच की म्हणलें म्हाका एक चिंताप म्हज्या मोतींत घुंवन आसलें. अशें वांजेल मागीर गूण चिंतपान वचत आसतना थंयसर जेजू एक उतार म्हाका तुका सांगता. आनी जेजू थंयसर सांगता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा मातेवाच्या 4व्या अध्यायांत 17व्या वाक्यांत जेजूचें पयलीं शिकोवण थंय वळतावन जेजू अशें प्रसंग करी लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्गींचें राज म्हळ्यार थंयसर एक राय आसा आनी हांगासर एक पर्स आसा. पयलेंच्यान तूं थंयसर एक सोडवणदार आसलो आनी एक पातकी आसलो. असलो संबंद साल्वासावाच्या वांजेलाच्या दृश्टेन. जेजू राय म्हणल्या त्या वांजेलाच्या दृश्टेंत थंयसर जेजू राय जावन आसा, लोक ताची प्रजा जावन आसा. आनी स्वाभावीक जावन एक सवाल उब जाता. ही प्रजा जबाबदारीची प्रजा गी, जबाबदार नातिल्ली प्रजा गी म्हणून. रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इरेस्पॉन्सिबल सिटीजन ह्या विशयांत आमी नियाळ करीत पडटा. आनी जर तर आमी जबाबदार नातिल्ले नागरीक जाल्यार, सर्गींच्या राजाचे नागरीक जाल्यार हांवें तुवें मोन परिवर्तन करन जबाबदारेचे नागरीक जावची गरज आसा. ह्या खातीर मोगाचें न्हू कुमसार म्हणजे बोगसाणें आमकां गरज आसा. कित्याक हांगासर रुपांतर जावची गरज आसा. कळ्ळें? रुपांतर जबाबदार रहीत नागरिकता न्हू
जबाबदारी बरेत नागरिकत्व जोडच्या गतीर आमकां रुपांतर जायचें आनी रुपांतर जावचें बक्षणाच्या मारिफात. म्हाका मुस्तुपटी सवाल दोस्तलें. सांजो हांव त्या सामादेवाच्या शुभ वार्तेंत जो हांव सांगता, हांव तुमकां पदकाचें बक्षणाचो संकेत जावन उदकांत स्नान दिता. म्हजे उपरांत येवचो तो तुमकां पोय स्नानान आनी उज्यान स्नान दितलो. जेजून आपल्या शिसांक 3 वर्सां राखोवच्या बदलाक माथ्यार हात दवरून, इम्पार्टेशन गिफ्ट म्हणटा आमी, माथ्यार हात दवरून एकाच क्षणांत तांकां आत्म्याच्या शक्तीन ताका बरोवंक जावना गी म्हणलें सवाल. जेजूक आपल्या शिसांचेर हात दवरून म्हळ्यार इम्पार्टेशन करन तांकां परिवर्तन करूंक जायनातलें गी. कित्या खातीर ताजो 3 वर्सां ताजो पाटलाव करूंक तांकां आपोवणें दिवन तांकां 3 वर्सां ताजो पाटलाव करी लागलो. आनी उपरांत तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन तांकां शुभ वार्ता प्रगट करूंक धाडलें. मोगाचें न्हू, जेजू आशेता हर एका मनशान परिवर्तन रुपांतर स्टेप बाय स्टेप जावचें आसात. जबाबदारेचे नागरीक हांवान तूं सर्गींच्या राजाचे नागरीक जावचे आसात. सांजू हांवनी आमी वाचिल्ल्या त्याच अध्यायान मातेवाच्या 3ऱ्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यान सांगता आसतना सांगलें, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्गींचें म्हणलें एक राज आसा आनी हांगासर एक सर्गींचे नागरीक आसात. ह्या नागरिकांनी हांगासर असल्या व्यक्तींनी सर्गींचे नागरीक जावन परिवर्तन जायचें जाल्यार थंयसर परिवर्तन गरज आसा. ही कुमसार कितें आमी म्हणटा ही एक निरंतर रुपांतर जावची एक वाट मोगाचें न्हू. आनी ह्या निरंतर रुपांतर जावच्या ह्या वाटयेंत म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा. देवाचें राज जावन आसा, शांती समाधानाचें, नितीचें, समृद्धीचें. असलें राज स्थापन जावची मुस्तू गरज आसा. आनी असल्या राजाक म्हणटा आसतना क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हळ्यार जिवनाचे मट्ट आमचे उंचल्या पावंडाक वचोंक आसा. जिवनाचे मट्ट, द लायफ स्टँडर्ड आमचें उंचल्या पावंडाक वचचें जाल्यार आमचें थंय परिवर्तन जावची मुस्तू गरज आसा. सांत पौल फिलिपकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या अध्यायांत 5व्या वाक्यान सांगता, तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं. म्हळ्यार हांगासर आमकां स्पश्ट कळटा की आमचें कितें बदलावण गरज आसा म्हळ्यार मौन परिवर्तन जावचें गरज आसा. आनी हे मौन केदाळा परिवर्तन जाता त्या दाळा सगळें आमकां सुडका सडवण आमकां सक्कडी लागता. आनी त्या देखून कुमसार जावन आसा मोगाचें न्हू, जेजूच्या मनाक रुपांतर जावचें एक कार्य जावन आसा. आनी ह्याच खातीर जेजून आपल्या शिसांक ताज्या सांगाताक घेवन आपूण कितें करता, कितें उलयता म्हणलें तांकां सारके रितीर तांकां एक तरबेती दिल्ली. आनी ह्या तरबेती द्वारे ते थोडे संगती ते शिकले. तांचें थंय रुपांतर जाल्लें, तांचें थंय रुपांतर जाल्लें. आनी ह्या रुपांतर तांच्या जिवितांत मुखल्यार तांच्या जिवितांत देवाचें राज स्थापन करच्यांत तांचो व्हडलो म्हत्वाचो पात्र आशिल्लो. सगळें आमचें चिंताप कितें आसा म्हाका, आमचें चिंताप आनी आमचें भावार्थ हाका लागशिल्लो संबंद आसा. आमचें चिंताप आनी आमी कितें पातयता ताका एक संबंद आसा. आनी तो संबंद वरवीं आमचें
भावार्थाचें चिंताप बदलाता. त्या गतीन सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यान म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी धरी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवीं जावं, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. परत पळया, संवसाराची साल तुमी आदारे नाकात, बदलाक तुमची मोना नवीं जावं, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. खंयच्याक रुपांतर जायसै? रुपांतर जावची गरज आसा. जेजूच्या मोना बरें रुपांतर जावची गरज आसा. जर तर जेजूच्या मोना बरें रुपांतर जायना तर हांवें तुवें सर्गींच्या राजाचे एक जबाबदारीत नागरीक जावंक असाध्य. जबाबदारीचे नागरीक न्ही तर आमी म्हणटा हांव आनी तूं एक इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन जावन आमकां ह्या राजांत कांयच आमकां दायज आसना. आनी त्या देखून हे मुंद वचून तें वाक्य म्हणटा, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं, थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदूंक काडूंक पावतल्यात, आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. खंयचें बरें आनी खंयचें संपूर्ण पावता म्हूण कशें कळटा? देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जाल्ल्या वेळार कळटा. आनी हे म्हणटा आसतना हांवें तुवें उडास दवरूं जाय, सोम्यान जिजून शिकयलें तें आमच्या बापाचें मागणें. सुरवेक तो सांगता आमच्या बापा, म्हळ्यार तूं खंयसर असो देवाचें संबंध, बाप म्हळ्यार एकलोच, कोणीय आनी एक दुसरो ना, तो एकलोच म्हणलें सगळें आमकां प्रोवायडर, आमकां हर एक दिवचो बाप तो जावन आसा. आनी ह्या बापाचे कडेन तो मागता आसतना तो सांगता, तुजें नांव तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमी मागचें इतलेंच, सर्वेस्परा तूं राय जावन आसाय, आमी तुजी परसा. तुजें राजाचें तें सगळें भलायकेचें, संतोशाचें, समाधानाचें, समृद्धेचें, खुशेचें रास आमकां येवं दी. आनी त्या खातीर तुजी खुशी कशी सरगार जाता गी तशीच ती संवसारान जावं दी म्हणून आमी मागता. आनी त्या खातीरच जेजून सुरवेर ताजें वांजेल तांकां परगट करतना, सुवार्ता परगट करतना अजापां केल्ली न्ही. जेजून हिलींग म्हळ्यार गूण करचें जावं दी, ह्या डिलिव्हरन्स सुटका म्हणटा थिंग जालें न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून सुरवेर सांगिल्लें जावन आसा उतरां सामातेवाच्या शुभ वर्ता प्रमाणें, फातकी जिणी बदला कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. केदळां देवाचें राज आसा, हर एकी तुमकां मेळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 33 वाक्य म्हणटा, देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर संगती वस्तूय तो तुमकां दितलो. खंयच्या विशयान कंत करचें नाका म्हणटा, खंयच्या विशयान कंत करनाकात. तुमी करी जाय जाल्यार कंत एकाचीच, सोदी जाय देवाचें राज आनी केदळां देवाची राज आनी ताची खुशी तुमी सोदतात गी, तवळ तुमकां हर एकी मेळटा. त्या खातीर मोगाचें न्हू, म्हजें आनी तुजें प्राजिताचें जिवीत, 40 दिसांचें जिवीत जाय आमचे थंय मानसीक तरान रुपांतर जावची घडितां आमचे थंय घडा जाय. मानसीक तरान हांवें तुवें संपूर्ण तरान परिवर्तन जावंक जावचें घडितां ह्या 40 दिसांनी जाय. कुमसार हांवें तुवें करची सदांच्या नियमा प्रमाणें करचें भोव गरज. हांवें जाता, तुमी जातात, सगळां जाता. त्या देखून इफ्टींच्या पाप साहेबाच्या संदेशांत तो म्हणटा, तुमी उपास करचें जावं दी, मास्क नासतना रावचें जावं दी, आनी कितें करना जावं दी, ताचें की चड गरजेचें करचें करतल्यार करा, पूण ताचें चड गरजेचें संबंध तुमी वाडया. तुमच्या आवय बापायक बऱ्या तरान पळया, कोणा कडेन तुमी रागार आसा तांचे कडेन राज जाया, ते संबंध तुमी वाडोवच्या विशयांत पाप साहेब हे पोटी उलोव दिता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज जावन आसा, क्रिस्तां बरें जावचें, क्रिस्तान शिकयल्लें माया मोग,
क्रिस्तान शिकयल्लें सक्कणे कडेन आसचो तो बरो संबंध थी ह्या पोटींच्या पापसैवाच्या संदेशांत हांव तूं पळयता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राजाचो प्रजा जायचें जाल्यार हांवें त्या प्रमाणे आसल्यार मात्र जाता. त्या देखून जेजू सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान आमी पळयता थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा तुमी जावन आसात पृथ्वेचो उजवाड, तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ. पळय आमकां एक एक चिंताप आमचे थंय देव घालता. व्यक्तिगत म्हजें एक नांव आसूंक पुरो, तुजें एक नांव आसूंक पुरो, हर एकल्यांक आसा जावंक पुरो. पूण देवाच्या राजांत आमी कितें जायचें म्हूण आशेता. आमी देवाच्या राजांत उजवाड जावंक जाय, खाळोक आसले कडेन उजवाड जावंक जाय, रूस नातल्याच्या जिवितांत रूस दिवचें आसलें मीठ जावंक जाय. थंय जावन आसा मनशाचें खरें मोगाचें न्हू कुमसार. आनी ह्या कुमसारा मुखांतर आव्हान तूं परिवर्तन निसायकी खरी जिणेचें अर्थभरीत पास्काक आमी तयार जाता. मुस्तुबुटी मनीस आशेता लांब हांव मोर्न म्हणटाना भियेता आमी. भलायकी कित्याक जाय आमकां, लांब हांव कित्याक जाय. जर तर आमचो उद्देश जर तर लांब हांवक जाय, म्हाका देवाचें राज स्थापन करूंक अवकाश तो. आनी त्या खातीर म्हाका कितलो लांब मेळ्ळें तितलें म्हाका संतोश. देवाचें राज स्थापन करूंक जर तर एकलो लंब जिवन आसत जाल्यार ताका खंडीत मेळटा. मोर्नाच्या बियान न्ही. बगार उद्देश जर तर देवाचें राज विस्तारावच्या कार्यांत हांवें भागीदार जावचे खातीर तर खंडी जावनी आमकां लांब भोंवक मेळटा. एकल्याक मस्त दुडू करूंक आशा ग्रस्त जायचंय. ग्रेस्त जाल्यार सूख ना मोगाचें न्हू. थोडे फावटी आमी चिंता ग्रेस्त काल्यार ग्रेस्त काय म्हळ्यार येमकोंडागेचें. लाजर आनी त्या ग्रेस्त व्यक्तीचें थंयसर आमी ती सन्निवेश पळोवन आमी सांगलें ग्रेस्त मनीस येमकोंडाक गेलो, लाजर सर्गार गेलो म्हणून. पूण कित्या खातीर तो गेलो म्हूण आमी चिंतिना. तो ग्रेस्त मनीस कित्याक येमकोंडाक गेलो म्हळ्यार ताच्या दोळ्या मुखार लाजर कोश्टो नासलो, ताका खाण दिवना, तो फोडो नासलें घेतालो, त्या खातीर तो येमकोंडाक गेलो. पूण अब्राम तोय ग्रस्त जावन आसलो, तो सर्गार गेला म्हूण हांव तूं पातयता. दावीद राय ग्रस्त आसलो, तो देवाच्या काळजा सारको म्हूण तो सर्गार गेला म्हूण आमी पातयता. तर ग्रेस्त काय मनशाक येमकोंडाक उरिना. बगार त्या मनशांत आसची मोन ताका आनीकल्याक सही करचें आसलें मोन ना जाल्यार, देवाचें राज स्थापन करचें ताका तें खुशी ना जाल्यार त्या खातीर तो येमकोंडाक येता. त्या खातीर उडास दवरया मोगाचें न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज म्हाका तुका ग्रेस्तकाय कित्याक जाय. ग्रेस्तकाय आमकां हर एक लेगीत जाय. देवाचें राज बळादीक तरान स्थापन करच्या पासत आमकां अधिकार जाय. देवाचें राज बळादीक तरान चड आनी चड विस्तारोंक आमकां जाय. बरें आवक, बरी भलायकी, देवाचें राज स्थापन करूंक. आनी जर तर हांव म्हज्या कुडीचो हांव गामान दिना जाल्यार हांवें करचें पाताक. कित्याक हांव दे पयलें हांव मरण पावतां. आनी त्या वरवीं हांवें देवान कितें म्हाका मिसांव काम दिल्लें, तुका मिसांव काम कितें दिल्लें, देवाच्या राजा खातीर कितें तुवें करीत आसलें तें करनाशें तूं मरताय देखून ह्या मनीस तो मरता देखून ताणें कुमसार जावची गरज आसा. जर तर एकल्या मनशा कडेन दादोस्तानान अधिकार आसलो आनी तो अधिकार देवाच्या राजा खातीर ताणें उपयोग करूना जाल्यार त्या मनशान आतां कुमसार जावची गरज आसा. सांगूंक जाय सरस्परा इतलो म्हाका अधिकार दिल्लोय, जावंक पुरो म्हज्या भुरग्यां वयर, जावंक पुरो म्हज्या वाड्यांत, जावंक पुरो म्हज्या फिरगजेंत, जावंक पुरो म्हज्या त्या पर्टिक्युलर जाग्या वयर, ह्या राज्या वयर, राष्ट्रा वयर म्हाका अधिकार दिल्लोय. तो अधिकार तुजें राज स्थापन करूंक हांवें उपयोग करनातल्या खातीर सर्वेस्परा म्हाका तूं बक्षण दी. हांव आज्ञानी ह्या टायमार परिवर्तन जाता. मुखल्या दिसांनी म्हजो अधिकार तुज्या राजा खातीर, म्हजो दुडू तुज्या राजा खातीर हांव उपयोग करता म्हणून. आमी ना जाल्यार कितें आमी कुमसार करचें? हांवें फुटी मारल्यात, हांवें तें करूं ना,
आमी हें करूं ना थंय पुरा चिंतपाने मात्र हांवान तूं मोगाचेनो सामान्य तरान आमचें कुमसार जावन आसा. पूण ह्या वर्सा आमी कुमसार जाता आसतना ह्या 40 दिसांनी आमचें मन जंय देवाचें राज स्थापन करूंक आमी खंयसर चुकल्या देवाचें राज स्थापन करच्यांत आमी खंयसर फाटीं पडल्या. आनी थी चिंतून आमी सर्वेस्परा देवा लागीं सांगूंक जाय बोगसाणें दी सोमिया आमगे रुपांतर जावंक आशेता आमकां बोगसाणें दी. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्या 4 अध्याय 18 वाक्य थंयसर सांगता देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना तांचें नेणारपण आनी काळजाचें दारुणय साका कारण मुस्तपुटी मोगाचें न्हू आमकां आसचें हर एकी देवाच्या राजा खातीर आमी एक जबाबदारीत नागरीक म्हणलें आमी चिंतीत आसतना त्या नेणारपणा वरवीं आनी त्या आमच्या काळजाच्या धरुण्या वरवीं जाय तितले आमच्या जिवितांत आमी सलवून पडल्या. आनी ते घेवन किर्तनकार हे मात्रें किर्तन 5 आनी 6 वाक्यान म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना मोती ना काळो कंते भोंवतात पत्वेच्यो बुन्यादी हल्ल्यात हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत तरी पूण तुमी मनशा बसून मरून वेतल्यात कुंवरा भशेन तुमी पडतल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू. त्या देखून आज हांवें तुवें एक निर्धार घेवचो. पवित्र पुस्तकांत सांगिल्ल्या प्रमाणें हांवें आनी तुवें ह्या मुखल्या 40 दिसांनी देवाचें राज प्रगट करूंक आमी तयार जावंक जाय मोगाचें न्हू. आनी ह्या खातीर देवाचें राज म्हळ्यार केवल शर्मा या म्हणजे देवाचें उतार प्रगट करना मात्र जायचें म्हणना या गूण करचें हिलिंग डिलिव्हरन्स करचें म्हणना. देवाचें राज जर तर खंयसर एक अन्याय जाता तो अन्याय हांव सुटच्या खातीर आमी एक दान दिता आनी थंयसर देवाचें राज नितीचें राज स्थापन जाता. खंयसर भुकेन मरतात तांकां भूक थांबोवच्या खातीर कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान हर एका जिवीक जाय पुरतें काण दिलां एकल्याडेलें 6 रास जालां आनी त्या खातीर तो इल्लो दान दिता आनी त्या जिवीक काण मेळचे बरें करता थंयसरी देवाचें रास तो विस्तारयता. खंयसर मुचे आनी तुजें चिंताप ह्या दिशेन गुवाज जालां. देखून आयचो पवित्र पुस्तक म्हणटा इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हजो जिवीत असो एक रूख म्हूण हांवान तूं समजलें जाल्यार कुराड आमकां येदोळस दवरल्या. केदाळ आमी मरता म्हणलें ह्या संवसारांत हांव न्हू केदाळ आमचो स्वास येता म्हणलें आमी नेणाव कुराड येदोळसो दवरल्या. केदाळ आमकां कातरतात केदाळ आमचो जीव ह्या संवसारांत येता म्हूण नेणाव मोगाचें न्हू. सांजो म्हणटा कुराड येदोळसो रुखाक दवरल्या रुखाच्या मुळाक दवरून जाल्या देखून फळ दिनाय सर देवाचें राज विस्तारोंक तूं कुमो करनाय जाल्यार तुका कश्ट आसात म्हणटा आयचो पवित्र पुस्तक. देवातय फाटीं परतून असो गुर्त जावन पवित्र पुस्तक म्हणटा आयचें वाचप सोमीन जेजू पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दिता म्हूण. कित्या खातीर पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दिता मोगाचें न्हू. उजो जावन आसा बोळाचें संकेत. पवित्रत्म्यान बरोवन उज्यान अभिषेक जाल्लो व्यक्ती जाय तितलें बरेंपण करूंक शकता जाय तितलें हुद्द्यार रावन जाय तितलें बरेंपण करूंक शकता मोगाचें न्हू. जाय तितलें ग्रेस्त जावन जाय तितलें बरेंपण करूंक शकता. आजकाल आमी पळयलें मुस्तू कडेन समस्या जावन आसात. त्या समस्यांक पयशे करचे म्हळ्यार लोकां कडेन पयशे नात कोणे पयशे दिवचे म्हणटात. जर तर आमचे पैकी कोणी एकलो बरो ग्रेस्त मनीस आसलो देवाचें राज स्थापन करूंक ताका ग्रेस्तकायचें मन आसा जाल्यार तो काण पयशे येता आनी हांगासर अन्याय जाता ह्या संस्थाक पतर पडलें त्या संस्थान थंय अन्याय जावन आसा हांगासर अन्याय जावन आसा हांव पयशे येता कितलो करता जाल्यार व्हडना थंयसर निती खातीर तुमी झुजा. देवाचें राज स्थापन करूंक आमकां गरज आसा तें नागरिकत्वपण आनी ह्या नागरिकपणांत आमी बळिश्ट जावन आसाचे जाल्यार पवित्रत्म्याची गरज आसा मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आयचें वचप म्हणटा जर तर हांवान तूं मन परिवर्तन जावन मुखली जिवीत देवाच्या राजा खातीर आमी करशिता म्हूण आमी निर्धार केलें जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा पवित्रत्म्यान तुमकां हांव भरता. आनी त्या देखून आमकां धर्मच्या कृत्यांनी आमी पळयता थंयसर 38 वाक्य अशें म्हणटा मोगाचें न्हू. थवळ पेद्रून तांकां जाप दिली फाताग्रड आनी जिणी बदला
आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें भक्षण जोडच्याक जेजू क्रिस्त जनावे पयस स्नान घेवं थळ तुमकां पवित्रत्म्याचें देणें मेळटलें आनी पवित्र सभेत तेंच करता मोगाचें न्हू आतां 40 दीस आमकां ह्या करेस्माचो काळ तर मुखल्या 50 दिसांनी पेंतेकोस्त म्हणटा कित्याक ह्या वेळार हांवें तुवें मोन परिवर्तन जावचें गरज कितले उपास केल्यात म्हणचे की कितले तेंपो मास मासली कांय नासतना रावला म्हणचे की कितले हांवें दान केलां म्हणचे की आज उडास दवरूंक जाय कितले हांवें मोन परिवर्तन करना जेजूच्या मना बरें रुपांतर जावंक देवाचें राज स्थापन करूंक हांवें मोन बदलावण केलां आनी त्याच मापान आमकां पवित्रत्म्याचें अभिशेकपण मुखल्या दिसांनी जातलें आनी त्या अभिशेकपणा आनिकी चड आमी देवाचें राज विस्तारूंक आमकां सर्वेस्पर देव कृपा लाभो म्हणून सर्वेस्परा देवा लेगीत ह्या मागण्या वेळार मागया आमेन. आमकां जाय आसची दैवीक कृपा फावो कर. आमचे थंय आसचें हर एक तरेचें चिंता परिवर्तीत कर. तें परिशुद्ध पवित्रत्म्याच्या बळान बरें चिंतूंक बरें करूंक मारपाड जायशें पवित्रत्म्याची मजत आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हण मागता हांव. मोगळा समयां समर्पण करता हांव आमचे मदेगात आसच्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हातांत. तुजी पवित्र सकत तांचेर वाळय आनी गूण करची सकत तांचेर वतून तूं बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर म्हण मागता. मोगळा समयां प्रत्येक तरान मागता हांव आयच्या दिसा आमच्या ह्या परिसरांत जाल्लें घटन तुजे मुखार दवरता हांव. सोम्या जेजू ल्हानशें घटन तरी तें दीस वेता वेता नानान तें रूप घेवन वाडत वेता आनी हाका सोम्या तुज्या पवित्रत्म्याची मजत संबंदीत व्यक्तींक लाभय म्हण मागता हांव. तुजी पवित्रत्म्याची जाणवायेन तांकां बर तांणी काडची हर एक मेटां तुज्या आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल काडूंक कृपा तांकां फावो कर. त्या इस्कॉलान शिकोवच्या हर एका शिक्षक शिक्षकींक तुजो दैवीक आदार लाभय. संबंदीत व्यक्तींक जाय आसचें मतीचें समाधान तूं फावो कर. त्या इस्कॉलान शिकच्या हर एका भुरग्यांची मनां परिवर्तन कर. तांकां तांच्या जिवितांत बरें करूंक तूं कृपा दिवन आशिर्वाद दी. कितें वायट तांच्या मतींत भी जावन किरलोन आसा तें तुज्या पवित्र रक्तान आतां हुमटून काड सोम्या. सर नेगेटीव अभिप्राय सोम्या जेजू तुज्या पवित्र स्पर्शा वरवीं परिवर्तन कर. तुजो दैवीक आत्मा तांचेर वच सोम्या आनी गरज आसची मजत नानांत्या व्यक्ती मुखांत्र त्या इस्कॉला चलोवच्या सर्व संबंधित व्यक्तींक लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हर बशर करे करे नाना शिरे रे 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 हाले तुमा शिकरा लाली शुकरा राने ने 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 नाना. हालेलुया हालेलुया होली आत्मा एरित्र बारा शकरी बाबा बाबा शबनुशित लाल शिया लाली लिलिशा रतित्र नमशि लाल शो बाबा बाबा. हालेलुया हालेलुया हर एक बंधन मोडनकाल सोम्या सालुकाच्या हत्तो हत्तो मतने वाग्दान कर. पळय सरपीचो आनी दुश्मनाचे सगळे बळ पांयां तळ घाल मस्तो हांव तुमकां अधिकार दिता म्हणल्या सोम्या जेजूच्या वाग्दानाकाल आयलेले सर्व काळे मोड तूं हुमटून काड सोम्या आनी तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन थंयसर शांती समाधानान हर एक बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक जाय आसची तुजी पवित्रत्म्याची मजत लाभय म्हण मागता. हर एक तुज्या हातांत समर्पण करता सोम्या. केवल तुजो पटलाव करतात म्हणल्यार एकाच उद्देशान ल्हानशें कारण व्हड करणं सबार समस्या उपजून कारण जाल्लें हें घटन सोम्या जेजू तुज्या मध्यस्थपणा काल आतां मोडन घाल आनी तुजी शांती समाधान ह्या परिसरांत स्थापन जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. रबक्षिक तनमायशला लेलेलेला हालेलुया 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 रबा शरबा बाबा बाबा हालेलुया 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 हालेलुया. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಸಕಲ ಮಿಮಯಂ
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise you, Jesus. Arrogant कर समय, उगलात कर समय, गुण कर समय, पढ़ समय. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्गींच्या बापा तुझे विशेष का कळतो आम्हा समेस्तांचेर तुझो पाटलाव करच्या व्यक्तींचेर लाभय हर एकल्याक जाय असचे रक्षण फावो कर तुझ्या मिसां वावरांत वांटेली जावच्या हर एकल्याक आनी तशेंच बावाडती लोकांक धर्मभावांक आनी भयणींक तुझे संरक्षणाक कवाचे दिवन आशीर्वादीत कर आमचो देश समर्पण करता तुझ्या हाती तुझी दैवीक सकत हर एकल्याची मना परिवर्तन करची सकत आता तू हर एका नागरिकाचेर वचसुम्या जे कितें तुझे विरोध वावर करची सकत अनकराची सकत वावर नासा ती तुझ्या त्या पवित्र रक्तान बंधन कर सुम्या आनी तुजेर पात्यल्ल्या हर एकल्याक रक्षण दी म्हण मागता मोगळा सुम्या जेजू आमचो बावड सदांच घट उरोंक जाय अशी कृपा तूं लबय हर एकल्याची काळजा मना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली पवित्र मंदिरांत जावन मारपाड कर आनी तुझे दैवीक हजरपणाकाल हर एकल्यानी काडची मेटा तुझ्या मार्गदर्शनाकाल काडूंक आमकां कृपा लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 मोगाच्यान सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक वेता आमी सुमया मुखार दिंबयेर सरपडल्या वचता परत एक घडी आमचे सगळे तेसावां मागणी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया कोणे आमचे लागीं मागोवंक विसरलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया मोगाच्यान हागे संवसारांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया हांवें आयकलें 30 आनी 2 राष्ट्रांमध्ये जाग्यांनी झगडें चलत आसा मोगाच्यान थंयसर त्या गांवांनी शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया मोगाच्यान आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया आमच्या देशाच्या मुखेल्यां खातीर आमी मागया ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सुमी तांकां बळ भलायकी मती उजवाड
तांचे मारी सुमी बरेपण करून दी म्हणून आमी सुमया कडेन आमी मागया प्रत्येक जावन थोड्याच म्हयन्यांनी वा दिसांनी ह्या देशांत चुनावान आसा ह्या चुनावान बरें मुखेली उदेवणेचे खातीर एक बरो सरकार सर लोकांची हक्कां राखून सो सांबाळून वचो तसले मुखेली उदेवणेच्या खातीर आज आमी विशेष तरान परत सुमया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर तांच्या मिसांवां खातीर आमी मागया सगळी याजकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी परत मागया भवार्थी आमच्या क्रिस्ती भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू हर एकल्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या क्रिस्तांवां मदें आमचें थंय एकवट आसा जाय आमी सगळ्यांनी एका मनाची काळसाची जाय आमचे थंय कितें इल्लेशें उणेंपण आसा सोडून आसा हें आमी विसरूंक जाय भोगसूंक जाय सोडूंक जाय त्या दिशेन सोमी हर एकल्याची काळसां ती मोवाळ करून दी मोगान भरून दी आनी आमकां सगळ्यांक एका काळसाची एका मनाची करच्या खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया हर एकल्याच्या मती उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया समाजा खातीर आमी मागया आमच्या समाजांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया सगळ धर्माची आमी एकामेका बाबां बरी भाव भयण्यां बरी मोगान जियोंक तसलो वातावरण आमच्या समाजांत सदांच आसचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू परत आमी जेरोजा इस्कोला खातीर तांच्या मुखेल मेस्त्रीन सुपिरियर धर्मीक भयणी थंय वावुरच्या खातीर टिचरां खातीर शिक्षक शिक्षकी खातीर आनी प्रत्येक जाण त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया सुमी त्या भुरग्यांक बळ भलायकी तांच्या मती उजवाड दिवून दी परत तांचें शिकप त्या इस्कोलांत तें अपुरबायचें जावून दी आनी मुखार तांकां बरो फुडार ह्या भुरग्यांक सुमी लाभून दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमच्या बाबा भयणी खातीर कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्या बाळां खातीर विशेष तरान मागया हे परिक्षेचे दीस तांणी बरेंगन शिकोवंक तांच्या मती उजवाड शिकले मतीन उरची करपा परिक्षेनी बरेंगन बरोवंक सुमी तांच्या हातांक सकत करपा दिवून दी म्हणून आमच्या भुरग्यां खातीर युवासां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू कुटुंबांतल्या प्रायवंत मालगड्यां खातीर विशेष तरान सुमयेच्या कुरपेक सत्तेक तांकां समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेंक वळोवंक जावन कश्ट तेल्या खातीर कितलींय जाणां मागोवंक सांगतात हर एक दीस म्हणल्यार बरी आजूच म्हजे कडेन दोगा तेगांनी सांगलें कॅन्सराची पिडा तरणाट्यांक मध्यम प्रायेच्या प्रायेच्यांक कॅन्सराची पिडा कश्ट जातात वळवळतात सुमी तांकां आपडून दी बळ भलायकी दिवन दी विशेष तरान आमी तांचे खातीर मागया हर एका पिडेस्ता खातीर तुमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगला पिडेस्तांनी तांचोय उडास काडा मोगाचे न्हू तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये आमी मागया सुमयेची सकत गुणगची करपा तांच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू आमचे वैयक्तीक तेका मागणी आमची दूख बेजाराय कश्ट आमची पिडा शिडा कितें आसा सगळें सुमयाच्या पांयां तळा सुमया समर्पण करया हो सुमी आमचे मुखार आसा बळवंत देव सत्यवंत देव ताका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाचें न्हू ताचेर आमी पातयेवन सगळ त्या सवां ताच्या पांयां तळा समर्पण करया विशेष ताचे आशिर्वाद आमी जोडटाना त्या आशिर्वाद मारिपा ताची करपा सकत बळ भलायकी बरेपण तो गुणगचे सकत वालचे खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया आनी सुमयाचे आशिर्वाद ते जोडच्या खातीर तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक Sesna, eka
येसू मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बोल सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.